श्री हरिगुरुभ्यो नमः. आमगेल मुलकी नरसिंहदेवाक पांय पडतची, आमगेल काशी मठाचे स्वामाल चरणाके पांय पडतची आयचे आमगेले श्रीमद भगवद्गीताचे सुरवे अध्यायाचे 11 आणि 12 श्लोक ऐकुचार आसत. येदोळते आमी 10 श्लोकाचे ಬಗ್ಗೆ विचार केलेलो आसा. श्लोक वजितची ताजे ಬಗ್ಗೆ अर्थ तुमकां सांगिल्लो आसा. बारी एक चंद विशय संजयु ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಕ ಯುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ सांगता. कुरुक्षेत्र भुंयचेरी पांडवाल दिक्का सैन्य आणि तशीची दुर्योधनाल दिक्का सैन्य. दुर्योधन द्रोणाचार्या लेगी विस्तार जावन कशी पुराय खंयचे रितीर पांडवाल दिक्का सैन्य आसती आमगेल दिक्काक म्हळ्यार दुर्योधनाल दिक्काक खंयची रितीर सैन्य पुराय तयार जावन राबलां ती म्हणून द्रोणाचार्याक सांगता. तशी सांगता आसतना तांच्या श्लोकांत ताणें भीमाल वीरता ಬಗ್ಗೆ आनी भीष्माल वीरता ಬಗ್ಗೆ एक कंपॅरिजन कितले मटाक तो पराक्रमी आनी भीम जाल्यार पराक्रमी जाल्यार भीष्माल येद्रा ते कसं नाही म्हणून तागेल मनाक ताणेंच एक समाधान करून घेवचें. तशी 11 श्लोकांत कसं जाता म्हणून आमी आयकुया. अभय प्रसाद तुमकां 11 श्लोक आतां सांगून दाखयता. ओम अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. दुर्योधन सांगता, पूरे दिक्कान तुम्ही सेनाधिपती भीष्म पितामहाक सुತ್ತುಗಾಲನ ಸತನವೆ ತೇಕಲಾಯಕ ರಕ್ಷಣ ತಕ್ಕ ಮೊಣ. Duryodhana is very happy that Bhishma Pitamaha is on his side. At the same time, all the commanders in the Kaurava side are stationed in their respective positions and protecting Bhishma from all sides. How is it possible? ದಂಚಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೂ ಭೀಷ್ಮಾಲ ಬಗ್ಗೆ ವೀರತಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿತ್ತು ಚಂದಕೊಂತ ಉಲ್ಲೈಲಾಮು ಅದು 11 ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೂ ಕಶಿ ಗೋಲುತ್ತ इथं भीष्म पितामहाक सुತ್ತುಗಾल रब्बुका सेनाधिपतीन तक्क कसला रक्षण जावक ताजी म्हाका एक काणी आसा. आमकां पुरे जन गोत्त शापुरो द्रुपदाक जाय जाय म्हणू ईश्वरा लागी तपस कोरन मेळ्ळल तसलो पूत शिखंडी वो पूतुवे ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆರಡುವೆ ಆಹಾ ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆರಡುನೇ ತಕ್ಕ ಜಲ್ಲೆಲೆ ಚಿಲಿ ಚೆರಡು त्या चिली ಚೆರಡಾಕ शिखंडी म्हूण नांव दवरलें. तशीची तो ईश्वरा लागी वापस पांय पडटा. हांव तुका पुत्र संतती दी म्हूण सांगिल्लें, तूं म्हाका पुत्री संतती दिला म्हूण. तेन्ना ईश्वर सांगता, खंयची त्या स्त्री रुपारी तुका जन्म आयिल्लें तें चेडूं वर्स वता त्या स्त्री रुपार आशिल्लें पुरुश रुपाक बदलावण जाता म्हूण. तें आयकून द्रुपद बायल कसं करता, राणी शिखंडीक सान दाखोवन पुरुष कसं ते वस्त्र कसं अवंगलेस तेच रुपारी ताका चलये चेरडाक एक ಚೆಲ್ಲ ಚೆರಡ म्हणकेच तेच रितीरी ताका व्होड करता. ताका जाय जाल्यार तसले युद्धाचे कसं ताका तयारी करका कसं पुराय विद्दी दिवका त्या पुराय नमने विद्दीन तूं ताकाय हुशार करून सोडता ती. ताका कितिका ती चलये चेरडू कोण शिखंडी व्होड जाता चल्लारी म्हळ्यार पुरुष रुपाक परिवर्तन जाता. हें कशें बा हाजी विशयाची के सस्पेन्स दवरया. मुखावेल श्लोकांत हांव हाजे अर्थ सांगू आसा. एट द सेम टायम तेच वेळार ह्या 11 श्लोकांत भीष्माक ह्या सुत्तू ताका रक्षण करता म्हूण कसं दुर्योधनान सांगिल्लें. भीष्मो क्षत्रियांत जन्म घेतिल्लो महान पुरुष. क्षत्रियांत एक धर्म आसा. खंयचेय स्त्री रुपार आशिल्ल्याक जो चलये रुपार आशिल्ल्याक तांणी मारची तशी ना, तांगेलोट युद्ध करची तशी ना. तशें आसतना भीष्माक सलवाका जाल्यार शिखंडीन येद्र आयिल्ली म्हूण जाल्यार भीष्मान मारूंकय जायना. तें एक अशी ताका येद्र घाल्ली म्हूण जाल्यार भीष्मू सलवत नवे ताजे खातीर तागेले सुತ್ತಮುತ್ತ सेनाधिपतीक रक्षण रब्बोका म्हणून अशी तो दुर्योधन ह्या विचार 11 श्लोकांत सांगता. आतां 12 श्लोक अभय प्रसाद तुमकां सांगून दाखयता.
ॐ तस्य संजनयं हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. Thus Sanjaya explains about the army set in the battlefield to Dhritarashtra. The grand old man of Kuru dynasty, Bhishma, is now ready. What did he do? He roared like a lion and blew his conch. This was to start the battle. इकरा श्लोक ताई सुरवे अध्यायाचे इकरा श्लोक ताई कुरुक्षेत्र युद्धांतू खंची नमणारी बॅटलफील्ड सेट जाला म्हणून एक्सप्लेन केला. 12 श्लोका दाखवून युद्धात प्रारंभ जाता. येदोळता तयारी ऐकली आम्ही. आता युद्ध प्रारंभ जाता. युद्ध कशी प्रारंभ जाता ह्या पुऱ्या विषय जातर असताना भीष्म पितामह येद्रा येता आणि एक सिंह गर्जनेर एक हॉट गर्जन दिवन युद्धाक विथ फुल फोर्स तागेले शंख काढता आणि त्या शंख वाजिता. त्या शंख वाजिताना सगळेची त्या कुरुक्षेत्रा भुंयचेरी आयक पडची तशी तागेले गर्जन जोवो तागेले शंखनाद जोवो भारी एक छंद रितीरी एक त्या वेळार एक पुराय जन अलर्ट करचे तसल रितीर एक शंखनाद आयक पडता. हे 12चे श्लोकाचे सांगची तसले अर्थ. इकर ताई बॅटलफील्डांत कुरुक्षेत्रा विषय ऐकलीत आम्ही. आता 12 श्लोका दाखवून युद्धा विषय कसं पुराय जाता म्हणून चंद रितीरी तुमगेल्या इतराक सांगचार आसती. सिंपल रितीर सांगचार आसती तशी आम्ही मुखावेले एपिसोडांत ताजे विशय आम्ही ऐकूया. पुराय जनाक सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद. धन्यवाद.